नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार। हांव दीप्ती काकोडकार। सकाळच्या खबरो बुलेटिनाक सुरुवात करतात। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। बांबोळे पणजी महामार्गार घडलो भिरांकूळ अपघात। वेगान धांवपी गाडयेन गायक नेटान धपको दिल्ल्यान तिका जाग्यारूच आयलें मरण। ड्रायव्हर गंभीर जखमी। आरजेपीन आमदार विरेश बोरकार यांच्या कडेन संबंधित आशिल्ल्या 10 वांगड्यांक पक्षांतल्यान केले बडतर्फ। हो आदेश आरजेपीचे सरचिटणीस विश्वेश नायक हांणी केला जारी। एसटीक आरक्षण दितले। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहान दिला आश्वासन। 20 तारखेमेरेन जातलो सकारात्मक निर्णय, सांगता आदिवासी कल्याण खात्याचो मंत्री रमेश तवडकार। मुळा तळ्याच्या प्रदूषण प्रकरणाविषयी मांडवी न्हंयच्या उदकाचो अहवाल करात 2 सप्तकां भितर सादर। उच्च न्यायालयाचे गोंय प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाक निर्देश। आमदार विजय सरदेसाईन केले युरी आलेमावाचेर उतरांचो फारपेट। आपूण उपमुख्यमंत्री आसतना युरीन खाल्ली सत्तेची फळां, पूण कमळ सोडल्या उपरांत युरीन सोडलो पक्ष। सरदेसाईन केलो सणसणीत आरोप। आणि गोंयांत वीज पुरवण आनी वाडट्या वीज बिलाविशीं आम आदमी पक्षान सरकारा आड घेतल्या खर भूमिका। 31 जुलय मेरेन ह्यो मागणी पुराय जावंक ना जाल्यार राज्यभर आंदोलन करपाची आपान दिल्या शिटकावणी। आता खबरो विस्तारान। रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीन पक्षा भितर व्हड कारवाय करून आमदार विरेश बोरकार हांचे कडेन संबंधित आशिल्ल्या 10 वांगड्यांक पक्षांतल्यान बडतर्फ केल्या। ह्या वांगड्यांचेर पक्षविरोध वावर केला अशे आरोप आसा। हो आदेश आरजेपीचे सरचिटणीस विश्वेश नायक हांणी जारी केला आनी हे कारवायेक लागून पक्षांत व्हड बोवाळ निर्माण जाला। मजगतीं 2022तल्या 6 उमेदवारांक टर्मिनेट केल्ले। रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे 10 जाणांक टर्मिनेट केल्ले आसा। एज अ मेंबर म्हणून 10 जाणांक टर्मिनेट केल्ले आसा। तितून भितर विरेश बोरकाराचो जो पर्सनल सेक्रेटरी आसा लुसियो रोंकन हेकाय तेणी टर्मिनेट केल्लो आसा। आनी मेन म्हटल्यार तेणी जे रिजन दिला ते रिजन म्हणजे मडगांव एक तेणी मिटींग घेतलेली। ते मिटींगेक लागून खुबसो असो बोवाळ जाल्लो की ती एंटी पार्टी मिटींग जाली म्हणून, आनी ते मिटींगेक आमदार विरेश बोरकारूय आशिल्लो म्हणून खूपसो असो बोवाळ जाल्लो। आनी त्याच मिटींगेचे फाटभुंयेचेर आता हे जे टर्मिनेशन जे आसा ही टर्मिनेशन घातलेली आसात। आनी तितून तेणी पॉइंट्स घातलेले आसात ते अशे की त्या मिटींगेक अशें उलोवप जालें की पार्टीचो जो फुटबॉल सिंबॉल आसा तो कसो टेक ओव्हर करपाचो किंवा पार्टीचो प्रेसिडेंट कसो बदलपाचो। त्याच बरोबर पार्टीची जी सीईसी म्हणजे कोर एक्झिक्युटिव्ह कमिटी बॉडी आसा ती कशी बदलपाची। तशेंच पार्टी समज पार्टीची बॉडी जी आसा ती तेंचे काय आयकना जाल्यार कोर्टान वचून पार्टी कशी आपले ताब्यान घेवपाची। तशेंच पार्टीची जनरल बॉडी मिटींग जी आसा ती घेवपाक पार्टीक फोर्स करप। आनी त्याच बरोबर पार्टीचे जे एक्सपेल केल्ले जे मेंबर आसात, जेंका काढून उडयल्ले जे मेंबर्स आसात त्या मेंबर्सांक कशे भितर घेवप हेचेर सगळे डिस्कशन त्या मिटींगेक जाल्लें। आनी हे डिस्कशन जे आसा ते एंटी पार्टी डिस्कशन म्हणून ह्या 10 जाणांक काढून उडयल्ले आसा। तर तेंचे नांव पळोवया जाल्यार सगळ्यात पयलीं नांव येयल्लें आसा प्रशांत पागी जो काणकोणा कॉन्स्टिट्युएन्सीतलो। तशेंच लुसियो रोंकन सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी जो विरेश बोरकाराचो पर्सनल सेक्रेटरी जावन आसा। तशेंच मनिला शिरोडकर शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सी जे फाटले झेडपीक म्हाका याद येता ते झेडपीक सुद्धा तेणे फाटी शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान कंटेस्ट केल्ले। तशेंच राहुल नायक हो बी शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सीचो। प्रेमानंद गावडे हो जो मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आनी फाटले टायम तेणे मडकय मतदारसंघान सुमारे 4,500 मतां काडलेली, तेकाय बीन हांगा टर्मिनेट केल्लो आसा। तशेंच डेग्ले फेर्नांडीस वेळी कॉन्स्टिट्युएन्सीन तेणे झेडपी इलेक्शन तशेंच फाटले असेंब्ली इलेक्शन तेणे कंटेस्ट केल्ले वेळी कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान। तसोच मेल्विन डिसिल्वा हो बेणावले कॉन्स्टिट्युएन्सीचो। तसोच विशाल देसाय हो बीन केपे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो फाटले फावट तेणे कंटेस्ट केल्ले केपे कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान, तेकाय बीन टर्मिनेट केल्लो आसा। त्याच बरोबर आदित्य देसाय हो पयलीं सावन कोर मेंबर जसो आरजीचो फाउंडर असो तितून जे 7 जाण जे आसताले तितून भितर हो आदित्य देसाय आशिल्लो, तेकाय बीन खंय तरी टर्मिनेट केल्लो आसा। तशेंच संजन म्हणजे उर्फ सॅम नायक हो काणकोणा कॉन्स्टिट्युएन्सीतलो, तेकाय टर्मिनेट केल्लो आसा। एकंदरीत
एकंदरीत पळोवपाक गेले जाल्यार ह्या 10 जाणां पैकी एक विरेश बोरकाराचो PS जालो, तशेंच कांय कॅन्डिडेट्स आसा जे फाटल्या इलेक्शनाक तेणी निवडणूक लडयल्ली, तशेंच 2 जाण CEC म्हणजे एक्झिस्टिंग CEC 2 जाण मेंबर आसात, ते म्हणजे प्रेमानंद गावडे आनीक विशाल देसाय हे 2 जाण CEC मेंबर आसात, तांकांय टर्मिनेट केल्ले आसा. सो एकंदरीत हे पळोवपाक गेले जाल्यार फाटले कांय दीस RG पार्टी भितर खंय तरी एक शांतता आशिल्ली आनी इतलो सगळो जो बोवाळ जालो त्या बोवाळा उपरांत खंय तरी दिसलेलें की हे जे वातावरण आसा तें मिटलेलें आसा आनीक आतां हेजे फुडें बोवाळ जावचो ना. जेन्ना विरेश बोरकाराची रातची मिटींग जाल्ली तेन्ना अशें दिसतालें की हेजे फुडें आतां बोवाळ जावचो ना आनी खंय तरी सगळें हें मिटलेलें आसा. पूण खंय तरी हांगा RGPचे जे CEC किंवा जे मेन पदाधिकारी आसात तेणी हांगा दाखोवन दिल्ले आसा अजून काय मिटलेलें ना आनीक हितून खंय तरी तांकां जो राग आशिल्लो तेंचेर तेणी आयज टर्मिनेशन काडलेलें आसा. आनीक दुसरी बाजू समज आमी पळोवपाक गेले जाल्यार आतां फुडें कितले जाणांक टर्मिनेशन येतलें हे सुद्दां प्रश्न उप्रासतात. कित्याक ते मिटिंगेक जशे आमकां रिपोर्ट्स आयल्यात त्या मिटिंगेक खूब लोक आशिल्ले, तितून भितर विरेश बोरकारूय ते मिटिंगेक आशिल्लो. जाल्यार विरेश बोरकाराक सुद्दां आतां टर्मिनेशन येतलें काय कितें, काय विरेश बोरकाराचेर कशी कितें एक्शन जातली, कित्याक तो आमदार आसा आनीक तेजेर कशी कितें एक्शन पार्टी घेतली हें पळय सारकें आसतलें. आनी फाटल्या दिसांनी जेन्ना विरेश बोरकाराक कॉन्टॅक्ट केल्लो तेन्ना विरेश बोरकाराचें अशें म्हणणें आशिल्लें की तांकां खंय आजून पार्टी कडल्यान रकाद येवना की आतां फुडली मिटींग जी केन्ना आसतली कितें आसतली ती आजून तांकां काय पार्टीन कळोना अशें विरेश बोरकाराचें म्हणणें आशिल्लें. सो एकंदरीत हें पळोवपाक गेलें जाल्यार आयज 10 जाणांचें टर्मिनेशन पार्टीन केल्लें आसा, जाल्यार आतां परत आनी कितले जाणांचें टर्मिनेशन जाता तें पळय सारकें आसतलें. गोंयांत एसटी आरक्षण मेळचे हे खातीर केंद्रीय पावण्यार यत्न सुरू आसा. एसटी आरक्षण दिवपाचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी आश्वासन दिल्ल्याचें मंत्री रमेश तवडकर हांणी सांगलें. 20 तारखेमेरेन हे विशीं सकारात्मक निर्णय जातलो अशें तांणी सांगलें. तशेंच गावडा, कुणबी, वेळीप समाजा वांगडा धनगर समाजाक लेगीत अनुसूचित जमाती मदीं आस्पावपाक जाय अशें मंत्री रमेश तवडकराचें म्हणणें. एसटी रिजर्वेशन जे जावपाक जाय तो घटनात्मक अधिकार आसा आनी तो मेळचो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान सातत्यान प्रयत्न करता आनी करतना एज ए ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचो मंत्री म्हणून जो सांगला तो विशय म्हजे खात्यांत येता आनी तो पाठपुरावो करप ही म्हजी जबाबदारी आसा. आनी ती म्हजी जबाबदारी पार करता आसतना हाजे पयलीं लॉ मिनिस्टर आसा अतुल मेघवालजी, तांकां हांव 2दा मेळ्ळो, बाकीचे लॉ डिपार्टमेंटाक वचून आयलो आनी त्या नंतर तांचे कडेन म्हाका लक्षांत केलें की होम मिनिस्टर अमितभाई शाह तांकां मेळात अशा प्रकारचो इन्स्ट्रक्शन मेळटकच जे आसा की हालींच हांव मुख्यमंत्री आनी बाकी सगळे आमची टीम आसा, आमचे स्पिकर गोविंद गावडे बाकी सगळे आसा, आमी वचून तांकां मेळिल्ले आसा आनी आमी आमची जी मागणी आसा ती तांचे समोर दवरली आसा. ताणें आमकां इतलेंच सांगलें की कायदेशीर तातूंत जर अडचणी कांयच ना, पूण सॉलिसिटर जनरला कडेन आपूण उलयता आनी फुडल्या 10-15 दिसां भितर आसा आपूण तो सारको मेसेज आसा मुख्यमंत्र्या कडेन कन्वे करता हें इतले बरें आमकां सांगलें आसा. म्हणजे आमी प्रयत्न आमी करिना अशें ना, आमी प्रयत्न करता ज्या टॉपमोस्ट लिडरा कडेन मेळपाक जाय ती पण मेळटा. एक गजाल ते लोड सेन्सर जावचें हें जावचें तें जावचें तें हांगा बोवाळ मारून कांयच जावचें ना. लक्षांत घेवन कायद्याक जें आसा तें जातलें. आमी 2003चे पयलीं सुद्दां आसून प्रयत्न करता खुबूय ध आशिल्ले गावडा वेळीप आनी कुणबी आनी गोंयांत तशें पळयलें जायत न्ही. धनगर कम्युनिटी ही नॉमॅडीक कम्युनिटी आसा, हे स्थलांतरीत आनी तांची परिस्थिती खरेंच त्या वाजेर खरेंच बिकट आशिल्ली. आनी आमचेय प्रयत्न आशिल्ले की गावडा वेळीप कुणबी आनी धनगर हांकां मेळचें ही आमची रास्त मागणी आसा. मळा तळ्याच्या प्रदूषण प्रकरणाविशीं सुरू आशिल्ल्या स्वेच्छा दाखल याचिकेचेर मंगळारा सुनावणी जाली. ह्या वेळार मांडवी न्हंयच्या उदकाचो अहवाल 2 सप्तकां भितर सादर करपाचे निर्देश न्यायालयान गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाक दिल्यात. मजगतीं पणजे महापालिकेन सांडपाणी जोडणी विशीं सर्वेक्षण अहवाल न्यायालयाक सादर केलो. ह्या अहवाला प्रमाण नेम मोडपी 38 घरांतल्यान 32 घरांनी सांडपाणी जोडणी घेतल्या आणि 2 घरांनी अर्ज केला. उरिल्ले 4 घरां आड कारवाय सुरू आसा अशी माहिती दिली. या प्रकरणाची फुडली सुनावणी आता 2 सप्तकां उपरांत जातली.
गोंयांतलें राजकारण परत एक फावट गरम जावपाची लक्षणां दिसतात. गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष विजय सरदेसायन काँग्रेस फुडारी युरी आलेमावाचेर खर टिका केल्या. आपूण उपमुख्यमंत्री आसतना युरीन ताच्या वरवीं जायतीं कामां केल्यात आनी सत्तेचो फायदोय घेतला. पूण कमळ सोडल्या उपरांत युरीनूय पक्ष सोडलो असो आरोप सरदेसायन केला. मजगतीं काँग्रेसीच्या गोंय प्रभारी वांगडा चर्चा करपाक आपूण तयार आसा, मात ही प्रक्रिया वेळा प्रमाण जावची आनी सच्चे भशेन वेळ फुकट घालचो न्हय अशी शिटकावणी विजयान दिल्या. पळयात. 2017 बीजेपी बरोबर गेल्ले. गोंयचे जनतेक खबर आहा, गोंयचे जनतेक हेंय खबर आहा की बीजेपी बरोबर हांवें युतीन सरकार केलो. हांव बीजेपीन भितर गेलो ना. युतीन सरकार करतकर हो युरी आलेमांव आमकां जॉयन जालो आनी हो युरी आलेमांव जॉयन जातकर तो थोडे इश्यूज घेवन येवपाक लागलो आमचे कडेन. एक इश्यू असो आशिल्लो की जो तो बायपास जाता, तो बायपास पांझरकणी लोकांच्या घरांचे वयर वचून तो बायपास सरकार करूंक सोदताले. ताका जाय आशिल्लें अलोंग द रेल्वे लायन जावचो. ताणें म्हाका फोटो सगळो जोकी आलेमांव ताजे वर्करांक घेवन ताणें येवन म्हाका एक रिप्रेझेंटेशन दिलें. हाजो फोटो तुमी पेपरार छापलो. तोय फोटो आज मेरेन सोशल मिडियाचेर चॅक केलो आर्कायव्जान जाल्यार तो मेळटलो. ताजे मागीर हो इश्यू घेवन हांव पर्रीकारा कडेन गेलो. पर्रीकारा कडेन हांवें डिमांड केलो की हो बायपास अलोंग द रेल्वे लायन जावचो म्हणून आनी पांझरकणीचे लोकांची घरां जी सेटबॅकान तांणी बांदलां हें सगळें प्रोटेक्ट जावचें. ताजे मागीर पर्रीकार भायर पडलो, म्हाका मंत्रीमंडळांतलो काडलो आनी बीजेपीन जेन्ना म्हाका काडलो तेन्ना युरी आलेमांव आमकां सोडून गेलो. बीजेपी जेन्ना म्हजे बरोबर आशिल्ली तेन्ना युरी आलेमांव आमचे बरोबर आशिल्लो. हो फॅक्ट वीच कॅनॉट बी इरेज. दीस इज हिस्ट्री. आतां ताजे मागीर तो आमदार जालो, काँग्रेसीचो आमदार जालो आनी ताजे मागीर ताणें हो इश्यू मुख्यमंत्र्या कडेन रेज केलो. मुख्यमंत्र्यान ताका एक सादें बारीकशें स्ट्रेच फ्लायओव्हर दिलो. आतां कुंकळ्ळेचे जनतेन म्हळ्यार पांझरकणीच्या लोकांनी आनी थंयचे सायडीनच्या लोकांनी हें तकलेन चॅक करूंक जाय, सारकें तकलेन दवरूंक जाय की ते जे आमचे म्हऱ्यान आयिल्ले तो डिमांड घालपाक, तो डिमांड खरो एक्सेप्ट जालो काय कितें. तो बायपास तांची घरां म्हणून बायपास जातलो काय तांकां साल्वार केलो हें तांणी पांझरकणीच्या लोकांनी ताजेर विचार करचो आनी गोंयचे जनतेन विचार करचो. इतलोच म्हाका सांगपाचें. सो कोण बीजेपीन गेल्लो कोण गेलो ना ही सगळी हिस्ट्री आनी ही बरी सामकें कोण रे तो वास्को द गामा गोंयांत जेन्ना आयिल्लो तेन्नाच्यो खबरो न्ही ह्यो, ह्यो आतांच्योच लागींच्योच. इतली विसर लोकांक पडना. सो ही विसर पडना ह्यो तुमच्याच पेपराच्या आर्कायव्जान मेळटा. असले परिस्थितीन म्हजो असलो मनीस जो क्लियर कट उलयता, हांव अशें तशें बायजणगिरी करपाचो मनीस न्ही, हांव क्लियर उलोवपी मनीस. क्लियर अशें की आमी बीजेपी बरोबर 2017 गेल्ले गोंयचे जनतेक खबर आहा, म्हाकाय खबर आहा. हांवें ताजेर मागीर कितें जनते कडेन ख्यास्त घेवंक जाय ती घेतिल्ली आहा आनी चुकला तो चुकलाय म्हणून गुन्यांव बोगस म्हणून लोकां कडेन मागिल्लें आहा. लिपपाचें कांय ना तातूंत. पूण तो आमचे बरोबर आशिल्लो. सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो प्रेसिडेंट आशिल्लो आनी ताका ताजी कामां करपा खातीर हो तो दुर्गादास कामत बिरेस्तारा वचून बसतालो. कळ्ळें तुका न्ही. ही जर ताका विसर पडल्या जाल्यार तुमी ताका ती याद करून दिवची. पूण फॅक्ट ऑफ द मॅटर इज की आमचे बरोबर तो आशिल्लो. आमी ताका बरो ताजे खातीर खूब तकस घेतलो, ताज्या लोकां खातीर तकस घेतलो. आज तो जी भाशा उलयता हे भाशेक कितें म्हणपाचें, कोंकणीन ताका उतर आहा तें कुंकळ्ळेचे जनतेकूय खबर आहा तें कोंकणी उतर आनी गोंयचे जनतेकूय तें कोंकणी उतर खबर आहा. तें उतर म्हाका म्हणपाचें ना.
गोंयांत वीज पुरवण आनी वाडट्या वीज बिलांविशीं आम आदमी पक्षान राज्य सरकारा आड खर भुमिका घेतल्या. आपाचे राष्ट्रीय निमंत्रक अरविंद केजरीवाल हांणी गोंय सरकारा मुखार 3 व्हड मागण्यो मांडल्यात. तातूंत दरेका कुटुंबाक 300 युनिट फुकट वीज दिवप, 15 जून मेरेन प्रलंबीत आशिल्ली सगळी वीज बिलां माफ करप आनी राज्यभरांत 24 वरां अखंड वीज पुरवण सुनिश्चित करप हांचो आस्पाव आसा. तशेंच 31 जुलय मेरेन ह्यो मागण्यो पुराय जावंक ना जाल्यार राज्यभर आंदोलन करपाची शिटकावणी आपान दिल्या. गोंयांत सेगीत विजेची आपालिपा आनी वीज बिलां वाडिल्ल्यान नागरिकांक त्रास जाता असो दावो करून आपाचे राष्ट्रीय निमंत्रक अरविंद केजरीवाल हांणी राज्य सरकाराक धारेर धरले. गोंयांतल्या दर एका कुटुंबाक दिल्ली आनी पंजाबा सारखे 300 युनिट फुकट वीज दिवची अशी मागणी तांणी केल्या. हाचे वांगडाच 15 जून मेरेन प्रलंबीत आशिल्ली सगळी वीज बिलां माफ करची आनी राज्यांत 24 वरां अखंड वीज पुरवण करची अशेंय तांणी सांगले. मजगती आपाचे आमदार वेंजी वेगसानूय सरकाराक शिटकावणी दिल्या. 31 जुलय मेरेन ह्यो 3 मागण्यो पुराय जावंक ना जाल्यार आप रस्त्यार देऊन भौशीक आंदोलन करतले अशेंय तांणी स्पश्ट केला. लोकांनी आनी विरोधी फुडाऱ्यांनी आंदोलनात वांटो घेवपाचें आवाहन वेगसान केला. हर परिवार को फ्री होनी चाहिए, जैसे हमने दिल्ली में और पंजाब में किया वैसे ही 300 यूनिट बिजली हर परिवार को हर महीने फ्री मिलनी चाहिए. नंबर 2, all the arrears up to 15th June should be waived off so that people start on a clean slate. And this we are talking only of domestic consumers. All the arrears up to 15th June, अगर सबके arrears zero हो गए और 300 यूनिट बिजली फ्री हो गई तो almost 76% of Goans, 76% of Goan families will start receiving zero bills. Their areas will, and this will be a huge relief to the people of Goa. 76% families का पुराना माफ हो जाएगा, नया आना बंद हो जाएगा, उनके बिजली के बिल जीरो हो जाएंगे. एंड तीसरी, अगर आप 24 घंटे बिजली नहीं दे सकते तो ऐसी सरकार का क्या फायदा. तो डू वट एवर इट टेक्स. इट इज बेसिकली अ क्वेश्चन ऑफ मैनेजमेंट. इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ shortage of electricity. There is sufficient electricity. पर जो मैनेजमेंट है इलेक्ट्रिसिटी का, that suffers from serious discrepancies. तो आप 24 घंटे बिजली दीजिए. तो 3 डिमांड, 300 यूनिट बिजली फ्री, दूसरा एरियर्स सारे 15 जून तक के एरियर्स माफ, और तीसरा 24 घंटे बिजली दीजिए. एक इशू जो अभी और चल रहा है कि स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं. स्मार्ट मीटर्स की क्या जरूरत है. आप स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी दीजिए, 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी दीजिए, अच्छा ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम रखिए. पीपल आर अगेंस्ट स्मार्ट मीटर्स. पीपल आर डिमांडिंग दैट स्मार्ट मीटर्स शुड नॉट बी इंस्टॉल्ड. वी लिव इन अ डेमोक्रेसी. जो जनता चाहती है वही होना चाहिए. अगर जनता स्मार्ट मीटर्स नहीं चाहती तो नहीं लगने चाहिए. क्या जरूरत है स्मार्ट मीटर्स की, क्यों थोपे जा रहे हैं जनता के ऊपर. सो दैट स्मैक्स ऑफ अ स्कैम कि जबरदस्ती स्मार्ट मीटर्स को. सो हम रिक्वेस्ट करते हैं बीजेपी गवर्नमेंट सीएम साहब से कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, तुरंत इम्प्लीमेंट किया जाए एंड गिव रिलीफ टू द पीपल ऑफ गोवा. एंड इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड बाय 31 जुलाई. इफ इट इज नॉट डन तो फिर आम आदमी पार्टी सड़कों पे उतर के इसके ऊपर लोगों को रिलीफ दिलाने के लिए आंदोलन करेगी. आज पंजाबा हें चलता, गोंय हें करपाक डिफिकल्ट ना. 19,000 पावर कट्स. दूख बघता जेन्ना म्हाका जाता हो सगळो लोक हांग पळयता. ह्यो बेजीक वस्तूच्या उलयताय, आमी कांयच उलयनाय. सो ह्यो बेजीक वस्तूचो डिमांड जो आहा, जरी तरी गोंयकारांक 31 जुलय म्हणल्यार जरी तरी गोंयकारांक हे 300 युनिट तुमी फ्री दिवपाक शकनाय. 24 वरां तुमचो तर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय दिवपाक शकनाय. आनी जे लोकांक बिल सुबेजिल्लो आहाय तांकां 15 जून म्हळ्यार तुमचो तर तेंगे वेव ऑफ करनाय जाल्यार सगळे गोंयकार मागता. We will give a loud and clear voice, irrelevant of all political parties, everybody. Join this movement, let us fight against this government, let us make sure that they waive off all these areas that is there. आणि हे कॉल आम्ही गव्हर्नमेंटा कडेन आज तुमकां एक वॉर्निंग अशें जाय. सरान जे वॉर्निंग दिलां, टेक इट सिरियसली. वी आर गोइंग टू हिट द स्ट्रीट आणि वी आर गोइंग टू मेक शुअर दॅट प्रत्येक गोंयकाराक आपल्यागेलो वॉइस जो आहा तो उलोवपाक गावतलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
दक्षिण गोंयांतल्या सैनमोगींचे मुखेल आकर्षण आशिल्ले खोतीगांव वन्यजीव अभयारण्यात पर्यटकांची मनां धादोस करून सोडटा. बरगत रानां, गिरेस्त जैवविविधताय आनी हेर गजालींचो अणभव घेवपाक मेळटा. काणकोणा बाजारासावन फक्त 8 किलोमिटराच्या अंतराचेर आशिल्ल्या ह्या हातापावलाच्या प्रवेशदारांतल्यान अभयारण्यात प्रवेश मेळटा. हांगा पर्यटकांक रावपाची सुवात आनी वेगवेगळी सुविधा रानां खात्यान उपलब्ध करून दिल्यात. आमच्यान तुमी 1 किलोमिटर पयस चलत वचपाक शकता. कोणा बर्ड्स पळोवपाक जाय एनिमल्स पळोवपाक जाय, सकाळचे मॉर्निंग चडशे वॉकिंगा बी वचपाक जाय जाल्यार ही आमी एक ट्रेल तयार केले कडेन आसा, जी सकयल आमी पांया कडेन आतां आमी जेन्ना वयता रानां बी भोंवता तेन्ना आमकां चडशें आमचें लक्ष खंय आसता, पांया कडेन आसता. सो आमी हांगा नेचर ट्रेल म्हळ्यार आमची कितें जे आमी 1.5 मिटर सुमार एरिया आमी निवळ करता. म्हळ्यार जाका पळय नेचरा भितर एक सामकी उमेद आसा जावं पळोवपाची हें आसा, तेंच्यांनी कितें सकयल तेंचें लक्ष उरपा जायना. ताका लागून आमी सकयल निवळ करून वर्सान वर्स ती मेंटेन करून दवरता. जो कोण वयतलो नेचरा भितर पळोवपाक बर्ड्साक जावं फोटोग्राफी करपाक तेजें आनी लक्ष सकयल उरपाना. पांया कडेन केन्ना कोणी जिवाणी बिवाणी आसता तें लक्ष सकयल उरता. ताका निवळ केल्ले कारणान लोकांक मुखार वचून सगळे एनिमल्स बर्ड्स बी पळोवपाक इजी जाता. आतां आमची ही एरिया आसा ती अरावंड आसतली 1 लाख स्क्वेअर मीटर आमची एरिया ही कवर केले कडेन आसतली. तुमकां जर नेचराचो आस्वाद घेवपाक जाय जावं खंयच्या भायले ट्युरिस्ट जावं आमचे लोकल्स जावं काणकोणचे धरून भायले धरून सगळ्यांनी येवपाचें जाल्यार मुजरत हांगा खोतीगांव वायल्ड लायफ सेंच्युरी भितर आमचे विजीट करचे. आतां तुमी हांगा पळयता तो वेल स्केलेटन, जो आमकां पयलीं हाजे हांगा मातशें जे बीच आसा थंय मरण पडलेलो मेळ्ळो. तेंच्यांनी कितें केलें आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान तो स्केलेटन हांगा हाडून डिस्प्ले करून दवरला. ताका पयलीं थोडेशे कॅमिकल्स लावन दवरला प्रिजर्व करपाक. इल्लो असो करून तो शॉर्ट जात वयतालो. ताका लागून आतां आमी कितें केलां ताका प्रिजर्व करपाक लागून ताका थोडे कॅमिकल लावन तो भितर पॅक डिस्प्ले करून दवरला. तुमी हे पळयता ते आमचे एक्वेरियम आमी मुद्दम स्पेशली स्टुडंट्स हांगा चडशे विजीट करता म्हणून हे एक्वेरियम तयार केले कडेन आसा. जो आमचो DCF अनिकेत साहेब त्याच्या प्रपोजलाचो आमी स्टार्ट केल्लो एक्वेरियम करपाक. ही वेगवेगळे तरेची तुमकां आतां ही फीश पळोवपाक एक्वेरियम फीश ही जी आमची लोकल न्ही ती भायली, सो आमी ही प्रिजर्व करून दवरलेली आसा स्पेशली भुरग्यां खातीर. आतां तुमी हे पळयता ते चिल्ड्रन पार्क, ल्हानशे आमी ल्हानशा भुरग्यां खातीर खेळपा खातीर हांगा सगळे वेगवेगळे तरेचे मातशे स्लायड हे झोपाळ बीन हे करून दवरले कडेन आसा भुरग्याचो टायम पास जावपा लागून. आतां तुमी हे पळयता ती NIC नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर. हांगा तुमकां वेगळे वेगळे तरेचे खोतीगांवचे आमचे लोकल पिपल्सा बद्दल जावं रेप्टायल्स आसा, बटरफ्लाय आसा, बायसन आसा, जे तुमी आतां स्ट्रक्चर पळयता जावं हे डिस्प्ले करून दिश्टी पडटा ते सगळे गौर जो आमचो स्टेट एनिमल आसा गोंयचो तेजे सगळे इन्फॉर्मेशन हांगा डिस्प्ले करून तुमकां सगळें मेळटा. तो कितलो तेजी हायट कितली, तेजें वजन कितलें, जाल्यार ताका खंयचे हितून तो रावता हें सगळें हांगा तुमकां पळोवपाक मेळटा. हें सगळें पळयता ते तुमी ट्रायबल लोक पयलीं कसली वापरताले, जी आयदनां जावं हे सूप, हे कुली धरपाक नुस्तीं धरपाचे हे क्रॅबाची कूळ म्हणटा पळय ती आमी सगळी डिस्प्ले करूं. कित्याक फुडें हें भुरग्यांक पळोवपाक मेळची ना. हो आतां बोर्ड आसा त्या बोर्डाचेर फक्त आतां पळय हो आमी एक बटन मारलो तेजें हांगा नांव आसा क्रिस्टेड सर्पंट इगल. तो कसलो सावंड काडटा तो हे बटन मारलें जाल्यार ताका पळय आवाज येतो तेजो सावंड तो तसो तेजो सावंड तो. हो बोर्ड आसा तो स्नेक्स ऑफ गोवा, जे गोंया आमचे भितर स्नेक्स मेळटा. जर तुमी आतां स्ट्रक्चर पळयता हो वनमानव म्हणटा तो, जो आमचो खोतीगांव वायल्ड लायफ सेंच्युरी भितर तुमकां पळोवपाक मेळटा रातचो. आमच्या हांगा इटी कॉम्प्लेक्सा भितर आमी कॉटेज अवेलेबल करून दवरले कडेन आसा, AC प्लस नॉन AC. चडशे आमचे ट्युरिस्ट इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट येता आनी डॉमेस्टिकूय बी येता. तेंचे खातीर आमी कॉटेजीसा लागून प्लस किचन फॅसिलिटी बीन दवरले कडेन आसा. पळयता तो आमचे मेडिसिनल प्लॉट वा आमी हालींच हांगा न्यू क्रिएट केले कडेन आसा. सगळे मेडिसिनल प्लॉट्सा भितर आमी सगळी मेडिसिनल प्लांट्स आसा पळय ती रोयला आनी तेजी युजीस ती दाखयले कडेन आसा. सगळे बोर्ड लावन तेजे युजीस प्लस तेजी बॉटॅनिकल नेम ही सगळें रोवन प्लस थोड्या कळपा लागून की एक हे प्लांट हे कशें यूज जाता ते कळपा लागून आमी हे मेडिसिनल प्लांट हो प्लॉट मुद्दाम तयार केले कडेन आसा. आतां हे आसते आमचे बटरफ्लाय पार्क. अरावंड 203 बटरफ्लाय हांगा सेट जाले कडेन आसा. इतली वर्सां भितर जेन्ना सावन पळय बटरफ्लाय पार्क हे स्टार्ट केला ते दिसा ह्या जाग्यार फक्त तुमकां मलाबार ट्री नेमचो आमचो स्टेट बटरफ्लाय आसा गोंयचो
तो तुमकां हांगा पळोवपाक मेळटा. बटरफ्लाय रेविंग चेंबर हांगा आमी स्पेशली कॅटरपिलर सोदून हाडटा जे पिवपा बीन हांगा जाता तयार जाता तेजी रिसायकल हांगा तयार जाता बटरफ्लायाची. ते आमी मुद्दाम किडी ज्यो आसा ज्यो पानाचेर मेळटा त्यो स्पेशली हांगा हाडटा आनी पळय हितून अशी स्टोर करून दवरता. तुम्ही मुद्दाम पळयतली हितून भितर आतां पळय किडी आसा. मंगळारा राती कडेन बांबोळे पणजी महामार्गार भिरांकू अपघात घडलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मेर्शे सर्कला लागसार वेगान धांवपी गाडयेन रस्तो हुंपपी गायक नेटान धपको दिलो. ह्या अपघातात गायक जागेरूच मरण आयले जाल्यार ड्रायव्हर गंभीर जखमी आसा. ताचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. सकाळच्या खबरो बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. बॉस प्रमोशन दे दो ना. ओके, यू आर प्रमोटेड. ऐसे प्रमोशन मिलना इम्पॉसिबल है, पर पारुल यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन MBA से प्रमोशन मिलना बिल्कुल पॉसिबल है. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोयात कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर